आता बातमी गोंय सरकाराच्या विशेष फुडाकाराची। बलाढ्य आरमाराच्या जोराचेर पोर्तुगीजांनी गोंयाचेर दीर्घकाळ सत्ता गाजयली असली तरी गोंयच्या सामके मर्याद आशिल्ल्या सावंतवाडी संस्थानाचेर तांणी आक्रमण करूंक ना। ताच्या बऱ्याचशा कारणांपैकी एक म्हत्वाचें कारण म्हटल्यार सावंतवाडी संस्थानाची राणी लक्ष्मीबाई भोसले हांणी राजकीय मळार पोर्तुगीजांकडेन केल्लो पत्र वेव्हार। पूण इतिहास अभ्यासकां खातीर हो पत्र वेव्हार समजप कठीण आशिल्लो, कारण तो लिपीत आशिल्लो। गोंयच्या पुराभिलेख विभागान होच पत्र वेव्हार आता देवनागरींतल्यान देवा मुखार हाडला। पळयात हो रिपोर्ट। पोर्तुगेज राजवटीक 1803 सालासावन बरयल्ली मोडी लिपींतली ही पत्रां सावंतवाडी संस्थानची राणी लक्ष्मीबाई भोसले हांणी बरयल्यात। पोर्तुगीजांची गोंयचेर दीर्घकाळ सत्ता आशिल्ल्या कारणान पोर्तुगेज गेल्या उपरांत साहजिकतायेन दस्तावेज म्हण अशी लागीं 8000 पत्रां गोंय सरकाराकडेच उरली। मोडी लिपींतली ही पत्रां इतिहास अभ्यासकांक समजची म्हण गोंय पुराभिलेख विभागाच्या गिरीश मावळणकर हांणी ती देवनागरीत रुपांतरीत करपाचें काम हातांत घेतलां। हे जे मोडी डॉक्युमेंट्स तुम्ही पळयतात ती ओल्ड स्क्रिप्ट मराठी भाषा, पूण स्क्रिप्ट ओल्ड मोडी जी सामान्य लोकांक आतां वाचपाक मेळना आनी वाचप खूब डिफिकल्ट आसा ती। सो प्रेजेंट जी लँग्वेज आसा, प्रेजेंट जी स्क्रिप्ट आसा देवनागरी, तेतून हांवें ट्रान्सक्रायब केल्या जेणे करून सामान्य लोकांक वाचपाक मेळचें म्हणून। आनी हे जे डॉक्युमेंट्स आसात आयज एक्झिबिशनाचे ते भोसले झालबार आनी सौंदे आनी टिपू हैदर हांचेर जे लेटर धाडली तेंच्यांनी, जी पोर्तुगीज वायसरॉय नाल्यार गव्हर्नरांक धाडली, तेंचेर डिपेंड आसा थीम आसा अशी। आनी स्पेशल डॉक्युमेंट्स कित्याक लागून तेजे स्टॅम्प एम्ब्लेम ऑर जे रॉयल मुद्रा आसतली ती तेचेर एम्ब्लेम केल्ली आहा। सो हे डॉक्युमेंट्स करपाच्या फाटलो उद्देश असो की सामान्य लोकांक गोंयचो खरो इतिहास कळचो, की लेटरां कशी जातली, डिप्लोमॅसी कशी आसली, जी ते नेबरींग रिजन्स आसली सावंतवाडी, सौंदे नाल्यार आनी करवीर, कोल्हापूर भोसले, तेंच्या बरोबर गोंयकार गोवन पोर्तुगीज आसले तेंचे संबंद कशे आसले हे कळपाक जाय लोकांक, म्हणून ही स्पेशल इनिशिएटीव घेतला। हे डॉक्युमेंट्स करपाक सादारण म्हाका 25 आमी हांगा एक्झिबिट्स लायल्या, ते करपाक एक 20 दीस लागले म्हाका, 20-25 दिसांनी केला हांवें। राणी लक्ष्मीबाई भोसले हांणी पोर्तुगेज राजवटी कडेन केल्ल्या ह्या पत्र वेव्हारात सावंतवाडी संस्थानाक पोर्तुगेज आक्रमणा पसत वाचोवपा खातीर राणीन केल्ली मुत्सद्देगिरी आनी राज्य वेव्हार दिसून येता अशें मोडी लिपी जाणकारांचें मत आसा। पोर्तुगीजांकडेन सहकार्याची भास वापरत तांचे कडेन इश्टागतीचे संबंद राखत सावंतवाडी संस्थान सुरक्षीत दवरप हे ते वेळार गरजेचें आशिल्लें। मोडी लिपींतलो हो ऐतिहासीक दस्तावेज आता देवनागरीत आयल्या कारणान गोंयच्या इतिहासांतल्यो म्हत्वाच्यो गजाली उक्ताडार येतल्यो अशें पुराभिलेख खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता। आनी बरें दिसता की जो अमूल्य असो ठेवा आसा आमच्या इतिहासान भितर ज्यो घडामोडी गोंयच्या बाबतींत जाल्यो, गोंयचेर कोणी केन्ना राज्य केलें आनी गोंयचेर एटॅक्स कंटिन्युअसली कोणा कडल्यान जाले, आनी तरी आसतना गोंयची संस्कृती, मूळची संस्कृती, धर्म, परंपरा, संस्कृती हाचें जतन जायत रावले। आनी तातूंतल्यान आयज जे आर्कायवल रिकॉर्ड्स आसात ते कांय मोडी लिपीन आसात, आनी ह्या मोडी लिपींतल्यान आमकां आमची हिस्ट्री, आमचो इतिहास हाचें आकलन करपा खातीर आयज हें प्रदर्शन जावन आसा। हें प्रदर्शन ज्या लोकां खातीर आसा जांकां हातूंत भितर इंट्रस्ट आसा, गोंयच्या हिस्ट्री भितर इंट्रस्ट आसा, किंवा गोंयचें जे प्राचीन साहित्य आसा त्या लिटरेचर आसा, ह्या लिटरेचराचेर अभ्यास जावपाक जाय, रिसर्च जावपाक जाय। गोंयची लोक संस्कृती कितें आशिल्ली, लोक परंपरा कितें आशिल्ली, गोंय राज्याचेर केन्ना कोणा कडच्यान एटॅक जाले, गोंय राज्यान भितर आशिल्ले जे मूळचे लोक कोण, आनीक वारंवार तांणी कोणा कडेन याचना केल्यो, कोणा कडेन पत्रव्यवहार केले आनी कोणी कोणाक मदत केली, हे सगळें आमकां जर आढावो घेतलो जर जाय जाल्यार हें लिटरेचर जें जाल्लें आसा तें अनेक भाशांत भितर आसतलें, पोर्तुगीज आसतलें किंवा हे मोडी लिपीन आसतलें। आनी ह्या मोडी लिपीक कालांतरान बदल कसो जायत गेलो, आमकां खुबशे मोडी लिपीन आसा पूण तांचे जे वर्ड्स आसात ते खंय तरी उर्दू मिश्रीत अशे आसात। म्हणजेच आमी अंदाज बांदपाक शकतात की गोंयचेर प्राबल्य कोणाचें आशिल्लें आनी तातूंतल्यान हे शब्द कशे कालांतरान बदलत गेले। अत्यंत म्हत्वाचो
गोंय पुराभिलेख खात्याकडे असे कितलेशेच महत्वाचे दस्तावेज आसात जे पोर्तुगीज आणि तत्कालीन मोडी लिपीत आसात. ह्या दस्तावेजांचे देवनागरीत रूपांतर करून तांचे डिजिटलायझेशन करपाचे काम लेगीत आता गोंय पुराभिलेख खात्यान हातीत घेतला. देखून इतिहास संशोधकांक महत्वाचे इतिहासीक संदर्भ मेळटले. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.